जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. कित्याक जायते जण अशे पुसपुसतात ते म्हाका आयकता. सगळ्या वाटांनी आखांत ताका गुन्यांवकार करा, ताका गुन्यांवकार करुया. सगळे म्हजे लागशिले इश्ट हांव केन्ना आदलोन पडान गाय म्हूण पळोवंक आयते रावल्यात. ते म्हणटात, घडये तो भुलोन पासांत पडटलो. आमी ताचेर जैत व्हरतल्यांव आनी ताचे फारीकपण घेतल्यांव. पूण एका बळवंत वीरा सारको सर्वेस्पर म्हजे सवे आसा, देखून म्हजे दुस्मान आदलोन पडटले आनी ते म्हजेर जैत व्हरचे नांत. ते लजेन भरतले कित्याक ते सफळ जावचे नांत. तांची सासणेक लज केदींच विसरून वेचिना. दळबारांच्या सर्वेस्परा, तूं नितिवंतांची तपासणी करताय, काळजा मनात पारखिताय. तूं तांचे कडचे घेतलोय ते फारीकपण म्हाका पळोवंक दी. कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातांत सोडला. सर्वेस्पराक गायन करा, सर्वेस्पराची स्तुती करा, कित्याक ताणें दुबळ्याचो आत्मो नश्ट्यांच्या हातांतलो निवारला. देवाचे उतार हे. श्लोक. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. सर्वेस्पर म्हजें खडाप, म्हजें कोठें, म्हजो सडवंदार, म्हजो देव, म्हजें खडाप. हांव ताका शरणा येतां. म्हजी ढाल, म्हज्या तारानाचें शिंग, म्हजो बुरूज. सर्वेस्पराक स्तुती फावो. श्लोक. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. ताका हांव उलो मारतां आनी म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका तो निवारता. मरणाच्या लारांनी म्हाका वेडो घालो, विनाशेचे आवर म्हजेर आयले. श्लोक. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. पाताळाच्या दोरयांनी म्हाका रेवोड घालो, मरणाचे पास म्हजे मुखार आसले. म्हज्या आकांतांत सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो आनी म्हज्या देवाक हांवें भोब मारली. आपल्या मंदिरांत थावन ताणें म्हजो ताळो आयकलो आनी म्हजी भोब ताच्या कानांत पडली. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. तेन्ना पृथ्वी हाल्ली आनी कांपली. ताका राग आयलो देखून दोंगराच्यो बुन्यादी हाल्ल्यो आनी थरथरल्यो. श्लोक. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तवळ जुदेवांनी ताका फातरावंक म्हूण परत्यान फातर विंचले. देखून जेजू म्हणालो, बापाचे पदवेन जायते वर्ती कामां हांवें तुमचे मुखार करून दाखयल्यांत. हांचे भितरल्या खंयच्या कामां पासत तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात? जुदेवांनी ताका जाप दिली, बऱ्या कामा खातीर आमी तुका फातरायना, पूण तूं करताय ते देव निंदे पासत. तूं एक मनीस, तरी तुकाच देव करताय. जेजून जाप दिली, तुमी देव म्हूण हांव सांगतां. हीं उतरां तुमच्या नियमशास्त्रांत बरयलेलीं आसात की नात? जर देवाचे उतार प्राप्त जाल्ल्यांक देव म्हणून आपयल्यांत आनी पवित्र पुस्तकाचे उतार केदींच भोंगोंक नजो, तर म्हाका बापानच धाडला आसता. हांव देवाचो पूत म्हूण म्हळें देखून हाणें देव निंदा केली म्हूण तुमी कशें म्हणचें? हांव म्हज्या बापाची कामां करिना जाल्यार तुमी म्हाका सतमानी नाकात. पूण तूं हांव करतां वय जाल्यार म्हाका तुमी सतमानिनात, तरी हांव करतां तेंपणी सतमाना. तवळ बाप म्हजे थंय, तशेंच हांव बापा थंय आसा म्हूण तुमी मानून घेतल्यात आनी हें तुमच्या मनांत चड आनी चड रिगतलें. तितल्यार जुदेव ताका परत्यान धरूंक सोदी लागले, पूण जेजू तांच्या हातांतलो सुकोवन गेलो.
तो परत्यान योर्दान उतरन जुवाम आधी स्नान दिवन असलेले ते सुवातेक पावलो आणि थंय रावलो. जायतो लोक ताचे सरशी आयलो. ते म्हणटाले, जुवावन कसलेंच असर हें केलें ना, पूण ह्या मनशा विशयांत जुवावन सांगले सकडी सत जालें. अशे थंय साबार जण ताका सतमानूंक पावले. देवाचे उतार हे.